विठ्ठलापूर साखळेचो फामाद वीरभद्र भक्तिभावान मनयलो। हातात दारेच्यो तलवारी घेवन तालार नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक गोंयभरच्या लोकांनी साखळेत गर्दी केल्ली। उपरांत साखळे रथ मिरवणुकेत चैत्रोत्सवाची सांगता जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। श्री विठ्ठल देव पंचायतन प्रसन्न चैत्र महिन्यात साखळेची चैत्रीची जी परंपरा आसा जवळजवळ 550 वर्सांवयली परंपरा आसा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव। शिरोडकरचे घराणे आसा त्या घराण्यांक ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान फावो जाता। खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता, पण फातोडे टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा ती गोंयांत एक साखळेकूच आसा। आणि दुसरें म्हळ्यार आजून एक आमचे भावनीक नाते आसा, एक परंपरागत जो फॅमिली आसा हिंदूभाशी फॅमिली हांचे ते कडेन संबंद आसा, किंवा आमचे ह्या वाड्या विठ्ठलापूर जे वाडे आसा ते आमचे वाद्यवृंद आसा न्ही ते सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते पळयतात आणि प्रत्येका कडेन ही परंपरागत कामां वांटून दिल्ली आसा। त्या प्रमाणे हे व्यवस्थीत शिस्तबद्ध क्रिया हे चल आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा वीरभद्राचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येता। म्हणटकूच आता ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर किंवा गोंयाच्या भायर जी नामना पावोवपाक ह्या मिडियाचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा। आमचे पुलीस भाव हांगा सहकार्य करतात, सगळो गांवचो लोक हाका सहकार्य करतात आणि हो उत्सव व्यवस्थितरित्या फाटली कितलीशीच शतकां किंवा परंपरेनुसार हे चल आसा। जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबी आसात ताचे संबंध हांगा सहकार्य आसता। एक म्हणजे हाजो जो वीरभद्राची एकंदर जी रूपरेखा आसा किंवा रुद्र रूप हे पळोवपाक आणि दीपचंदी रागाचेर ही बंदिशान हे वाद्य म्हणून चलता ताका लागून वातावरण एक वेगळें गांभीर्य निर्माण जाता। म्हणटकूच ह्या उत्सवाचें दर्शन सगळ्या लोकांनी घेवचें, वर्सवाचो पळोवपाचो आणि हे उत्सव पळयल्या शिवाय आमची भावनीक त्याग निभावना प्रत्येकाक दिसता ह्या हातून आपूण वांटून घेवचो। आणि अशा तरेन ह्या देवदिकांच्या पुण्यान खरें म्हणजे साखळी हो देवांचो गांव, देव देवतांचो गांव आणि ताका लागून ह्या चैत्र म्हयन्याचे मुख्य आकर्षण चैत्री उत्सवाची आयज सोंपता। आयज बरोबर 8 वरांचेर हांगा जो रथ आसा पारंपत रथ तो हांगा आमच्या देवळा भोंवतणी फुगल्लो वता आणि मागीर उत्सवाची खऱ्या अर्थान सांगता जातली।